जय श्री कृष्ण सगळ्यांकय हांव ह्या चॅनलान तुमकां स्वागत करता। आमकां सुरवे जावन एक कीर्तन ऐकुया। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पाहे पाहि मुरारी भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्कृङ्करणे नहि नहि रक्षति डुक्कृङ्करणे। अद्वैत वेदांत प्रचारक जावन आशिल्ले आदिशंकराचार्यांगेले भारी अर्थवत्त जावन आशिल्ले एक कीर्तनाचे 2 श्लोक आमी आतां आयकल्ले। आतां लोकांतुले सक्कट जनांनी मन आवर्क चलत हे श्लोकाचे अर्थ। शंकराचार्यांनी काशी चमकल वेळारी एक मंतार जावन आशिल्ले एक मनीस बैसून संस्कृत शिकची पळयली ताका पळयतना मोठा म्हूण मात्र की तांकां आपोवचें दिसलें। इतलें म्हळ्यार यमदेवान लग घेवचे वेळार संस्कृत शिकूंक बसला। देवा नामस्मरण करना अशी इतलेय दिवस जिवनाचे इतलेय दिवस सुखाक कितें खर्च कर न्हू मनीस जावन जीवन घेतलं कसराक म्हणून विसर न्हू व्यर्थ जावन जीवन कळ्ळें इतले वर्स कडरी हे वेळारी हे अवसान अंत्यकालारी तांणी संस्कृत शिकूंक बसल्यांची तांकां मोठा मनशां विंगड कसो आपोवंक जालें ना। हे वेळार बैसून व्याकरण शिकना अशी आशिल्ली वेळ पुणी गोविंदा स्मरण करी म्हणत तांणी हे एक श्लोक 2 श्लोकांतल्यान सांगताची भज गोविंदम भज म्हळ्यार सेव म्हणत अर्थ गोविंद देवा सेव करी म्हणून कशें आमकां हांगा भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद म्हणून 3 पंथ सांगता। हे 3 पंथ सांगिल्ले इतलें कितें आसूं पुरो एक रितीर पळयल्यार आवर्तन करचें आवर्तन केल्यार अभ्यास जाता म्हणटाची। आमी कसलेंय एक कार्य आमी सांगता राबल्यार नातल्यार आयकता राबल्यार नातल्यार करता राबल्यार आमकां तें अभ्यास जाता म्हणटाची। तशी आयकतपुणी ते मंतार येले बुद्धीच्या गरजो तशीपुणी देवाक स्मरण करूं सूर करजला कोरो आशिल्ली वेळ पुणी देवाक तिरी खर्च कोरो म्हणलें कोणासो पुरो एक समेरी तांणी भज गोविंद म्हूण 3 पंथ सांगिल्ले। विंगड एक रिती पळयल्यार आमी सक्कट जर आयकलां कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा नवा तशें म्हळ्यार देवाक कायेन सेव करचें मनसेन सेव करचें वाचेन सेव करचें। वाचेन म्हळ्यार देवा नामस्मरण करचें भजन करचें सकडी आतां तशीच कायेन आशिल्ली सेव म्हळ्यार आमगे कन्नानी देवालें पद आयकुचें काण आयकुचें तशीच देवाल पादसेवन करचें अर्चन करचें वंदन करचें ते सकडी कायेन आशिल्लें सेवा म्हणून संगीत
आनी मनसेन आशिल्ली सेवा. मनसेन आशिल्ली सेवा म्हळ्यार ध्यानांत बशें देवालें नामस्मरण करताची ध्यानांत बशें आनी देवालें दास जीवन करचें. आत्मनिवेदन करून आमगेलें आशिल्लें जीवन जीवन कसं करचें देवाक समर्पण करून जीवन करचें. ताका आमी मनसेन आशिल्ली सेवा म्हूण सांगूंक गेले. आनी आमी दोनीच पळया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम म्हणलें ते श्लोकार्थ कसो येतो पळया. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम म्हळ्यार वपास जनन जत्तची मर्तची जनन जत्तची मर्तची रावचें. एक लक्ष्य स्थान नत्तिलें अलक्ष्य जावन आमी हे भूमी म्हणलें एक समुद्रांत वयर तुग्ग अशी बुडतसाची. ताका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम म्हणचें. इतलें कितें आमी अशी लक्ष्य स्थान नत्तिलें लक्ष्य स्थाना पावनाची म्हळ्यार आमी एक मनशां जावन जल्म घेवन आयल्यांची कसं कितें म्हणून आमकां कोणाकय गोतना. आमकां एक लक्ष्य स्थान आसा जाल्यार न्हय थंय कशी पावता म्हणून आमी आलोचन करता. तें लक्ष्य कसं म्हणून आमकां गोतना जाल्यार आमी तें कांय आलोचन करचें आवश्य ना न्हय. आमगे सुद्दां आशिल्लें कसले एक वस्तू दाखोवन एक चेडवाला तेंगेल्यार ओ तें येत ओ ये तें येत म्हणून ताणें सांगताची. चार्जर चेक केल्यार ते मोबायलाचें चार्ज जावंक जाल्यार ताका हे चार्जर जावंका म्हणून ताणें आमकां सांगून दिताची. एक बायका बिगात आनी एक कारा बिगात दाखोवन हे कसले ना तेंगेल्यार ये अन्नाले कारा बिगातू ये अन्नाले बायका बिगातू आमकां समाधानी सांगून दिताची. तांकां कसलेंय कन्फ्युजन ना तांचे कडेन जाल्यार आमी एक श्रीमद भागवतम काणू ते चेडवाक आतां दिताची. आनी हे कसलो ना हे कसं बूक करना हे कोणाल बूक करना तेंगेल्यार देवाल बूक फोटोस म्हूण तूं बट मम्माल जो आसताले म्हणून आतां तांणी सांगचें. म्हळ्यार श्रीमद भागवतम काय आमकां कोणाक जावंक जाल्यार न्हय म्हणून तांकां तें गोतना देखून तांणी अशें आशिल्लें कसलेंय तांकां गोतना. तांगेलें सुद्दां आशिल्लें भौतीक जावन आशिल्लें मेटेरियलिस्टीक जावन आशिल्लें कसं एक हे तांगेला तेंगेल्यार तांकां कळटा. मोबायलाचें सर्व तांकां कळटा न्हय. तशीच तूं कसं जाणा तूं अर्ज तर कसं करचें तेंगेल्यार हांव स्कुला वचून शिकून व्हड जावन मस्त शिकून व्हडलें काम घेवन मस्त दुड्ड करून मस्त कार घेवका म्हाका बायक घेवका म्हाका थंय वचूंका हांगा वचूंका तें घेवका हें घेवका म्हूण सकयल त्या चेडवान सांगचें. एक समयर आमी ल्हान आसतना तशी आसतना सांगलां न्हय. इतलें कितें तांणी अशें सांगताची इतलें कितें आमी अशी लेखताची तेच न्हय तावळ सांगिल्लें. भागवतांत कपिल मुनीन दिवचें एक उपदेश आसा कपिलोपदेश. तातूंत कसं सांगचें म्हळ्यार गर्भांत आशिल्लें एक चेडवालें एक वारू एक म्हयने आशिल्लो अवस्थेंत तातूंत बारीच सांगून आसा. तातूंत तांणी सांगता आसाची 7 म्हयने म्हणटना ते चेडवाक सगळें आंगार रूप येतकी आनी बुद्धी बोध येतकी तेन्ना ते बोध येयले ते चेडवान सुरवे देवाला प्रार्थना करची कसं म्हळ्यार आनी म्हाका एक गर्भवास दिवं नाका देवा म्हणत. म्हळ्यार आत्तां भोगील कश्ट इतले जन्मान तुले कश्ट सकडी म्हाका पुरो आनी म्हाका कश्ट भोगचे नाका. हांव हे जन्मान तुगेला पावच्याक आशिल्ली वाट कसं म्हूण पळोवंक घेता भायर वतरी म्हाका आनी एक गर्भवास तूं दिवं नाका म्हणत ते चेडवान प्रार्थना करचें म्हणत कपिल मुनीन सांगून आसता. गर्भवासाक कुंभीपाक म्हणटाची. कुंभीपाक म्हळ्यार कुंभ एक कुंभा भितरी एक बुडकुळे भितरी आमकां बैसोवन बंद करून तुग्गू उज्ज दिल्यार कशें आसतलें पण आमकां तशीच की गर्भांत एक आशिल्लें चेडवालें अवस्था नरक न्हय. तें नरक आनी म्हाका नाका देवा हांव आनी म्हाका एक जन्म नाका देवा हे जन्मच म्हगेलें अंत्य जावन आसो. हांव हे जन्मान तुगेले वाट तुगेले घेवचें आशिल्ली वाट हांव सोदून कशी पुणी सोदून तुगे लागीं पावच्याक अशें प्रयत्न करता म्हणून आनी प्रार्थना करचें. जाल्यार पटा साकून भायर येतना हें सगळें विसरलें
सुत्त शिलजन कशी करत वता आपल्या ताजी मागशी हे चेडू हे पट्टा सुकून भायर येईल चेडू वता ना आमकां एक पुनर्जनी केव म्हणून एक आसा पुनर्जनी गुहा ताका अशें म्हळ्यार केरळांतले त्रिशूर डिस्ट्रिक्टांतू तिरुविल्वामला म्हळ्यार एक जागेर हे पुनर्जनी केव आसा 150 मीटर लेंग्थ आशिल्लें न्याचुरल टनल ते वर्सांतू एक दिवस ते उदार करचे जनांक वचूं कितें वृश्चिक एकादशी दिवस म्हणटाची गुरुवायूर एकादशी दिवस वृश्चिक म्हयन्यांतुले एकादशी दिवस ते केव कशी म्हळ्यार ते केवा भितर वचूंक जाल्यार सुरवेची पापनाशिनी तीर्था म्हळ्यार एक तळ आसता ताजे भितर बुड्डून वचूंक जाल्यार ताजे भितर वतना सुरवे आमकां ಸ್ವಲ್ಪ वेळू चमकून वचूं जाता ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ मुखार पावतना आमी ಸ್ವಲ್ಪ बग्गूंक जाता आनी ಸ್ವಲ್ಪ मुखार पावतना आमी कूल समची बेंड करूनची मुखार वचूंक जाता आनी ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वतना आमी गोड केले शिवाय आमकां तेकडे वचूं जावचें ना आनी मुखार वतना आमी समची उमती पळोवन चन्न चेडू आनी वची बरीची वचूंक जाता तशी पुनर्जनी म्हळ्यार उपास आशिल्लो आमगेले एक जनन ते पुनर्जनी सकून भायर येयले एकांक जनाकय आमी पोट्टांत आसतना कसं सगळं प्रार्थना केला पळय ते सगळं थंय उडगा आसा ती म्हळ्यार आमकां तेकडे गुंचा जायना वर्सा एक दिवस उदार करचे गुहा दिकून तातूंत मस्त नमने जीव आसता सोकणें आसता विंदूर आसता आट्ट आसता दिवोड आसता तशी सक्कड आसता ते सक्कड आमगेल्या आंगार येता आमकां तेकडे करू थंय जेवचें ना तितलेय जाग आसता तशें एक मनशां वच्यो जाग मात्र ताजे भितर आसा आमकां एका हल्लू थंय जेवचें ना ताजे भितर आमकां आनी आमकां मागशी यो आजी म्हाका मुखार वचूं जायना म्हणून सगळें आमकां मागशी येवच्याकय जायना म्हळ्यार मागशी आमगेले मागशी आनी खंय जन येता तसची आमी भायर वचून जेवता तांकां भायर येवच्याक तेदना आमकां ताजे भितर पडले नंतर मुखार वचे शिवाय विंगड खंय वचूं जायना आमकां आनी सगळे काळोख कसलेय दिसना आंगार येवचे सगळं कळटा जाल्यार कसलेंय करूं जायना कशी पूण एक मुखार वचून जावका अशी 150 मीटर लेंग्थ आशिल्लें आनी चुकून आमी भायर येतना की आमी विंगड एक मनीस जाताच की ते देखून ताजे भितर चुकून भायर येवचें ना मोक्ष मेळटा आमी सांगचें म्हळ्यार ताजे भितर आसतनाच आमी सगळे देवा पळोवन आमगेले मायंड कंप्लीट चेंज जावन जाल्ले कशी पूण म्हाका एक भायर घाल देवा कशी पूण म्हाका एक भायर घाली म्हणून म्हळ्यार आमी त्या पट्टा आसतना आमी कसो प्रार्थना केलो पळय ते आमकां ताजे भितर वतना आमी तेचे अवस्थेर पावताची तर आमकां उडगास येता म्हणून आतां सांगचें कठोपनिशदांतू यमदेवान सांगचे एक संदर्भ आसा म्हळ्यार लोकांत आशिल्ले सर्व जाणी मेगेला घेतना हांव तांगेला सांगता आनी पूण मेगेला घेवं नाकाची तुमी देवा लागीं वचची वाट कसा म्हूण पळयाची आनी एकडे वचची नाका म्हूण तांकां उपदेश चंदायन उपदेश दिवन हांव पेटवचें जायत म्हणून तांणी वचचें जाल्यार मागीर तांणी म्हाका काम दिता रावताची मेगे लागीं येताची समज सांगल्यार यमदेवान परिहास करचे वरी येता ते संदर्भान सांगू आसा कितले पंत सांगल्यार हे जनांक ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗ ಶ್ರಬ್ಬನಕಿ ಮತ್ತೆ ವಚನಕಿ ಭೌತಿಕ सुखांतूच पळोवन देहच आमगे सर्वय मुल्लेक कोण आतां जीवन काडताची देह संरक्षणांतूच तांगेले सगळे माते तांतूच आसा हे देहच आमी सक्कडी हे आमगेले देहच म्हणून सांगून देह संरक्षण करून तांणी तांगेले आशिल्ले आयुस फूल सगळेची सरयताची मागीर यमदेवा लागीं येताची आमी आज ऐकल हे कीर्तन अर्थ तुमकां मना गेल्ले आसतलें म्हणून हांव लेखता आसा हे तुमकां सम मना कोण दिवच्या कितें एक काणी म्हाका सांगू आशिल्लें जाल्यार आज मस्त वेळ जालो म्हूण दिसता म्हाका ते देखून आज पायी येवचे व्हिडिओंतू एक काणी हांव तुमकां सांगून दिता तातूंत तुमकां सम मना वतलें म्हणून लेखता आसा